गोयचे हायवे ग्रीन जातले। केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान ग्रीन हायवे प्लानाखाला गोयच्या मार्गांची जबाबदारी जीएसआयडीसीक दिल्या। 261 किलोमीटर हायवेच्या कामाक जीएसआयडीसीक 64 कोटी 37 लाखांचो फंड मंजूर जाला। हायवेच्या दोनूय वटेन आणि मदीं जीएसआयडीसी तरतरेची झाडां रोयतले। गोंयांतल्यान ज्यो नॅशनल हायवे पास जाता त्यो नॅशनल हायवे एक मॉडेल करचो फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रीन नॅशनल हायवेज। कित्याक काय म्हणलें, हायवे वयल्यान सदांच वाहनां वता, वाहनाचें प्रदूशण जाता, पूण हें प्रदूशण कशें कमी करतले, तें मिटिगेट कशें करतले, ह्या धोरणांतल्यान ही नॅशनल ग्रीन हायवे पॉलिसी आयज उक्तायली। आनी एक आनंद जाता की माननीय सेंट्रल मिनिस्टर नितीनजी गडकरी हांणी गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ज्याचे आमचे आमदार दीपक पावसकराच्या नेतृत्वा खाली बरी वाटचाल चालू आसा, तें कॉर्पोरेशन तांणी सिलेक्ट केलें आनी 64 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आमच्या जीएसआयडीसीक दिलो। एक खंय तरी 261 किलोमीटर जे विविध रस्ते आसा, हे एक आमच्या म्हणजे गोंयच्या फळाच्या आनी फुलांच्या झाडांनी भरतले। अशी विविध झाडां, विविध फुलांची, फळांची ही रस्त्याचे देगेक आनी रस्त्याच्या मदीं मिडियनाचेर, रस्त्याच्या मिडियनाचेर म्हण तूं व्हडली झाडां रावची ना, पूण बरी दिसता तशी सुशोभीत करपा खातीर हायवे आमच्यो। एचजीपीडीएन मडगांव आणि फोंडा ओडीपी फाटी घातल्यात। फोंडा आणि मडगांव आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लान 2016 रद्द करून दोनूय सुवातेर नवे प्लान करतले म्हूण एचजीपीडीएन हायकोर्टाक सांगला। युनायटेड गोवन फाउंडेशन एनजीओन मडगांव ओडीपीक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। एचजीपीडीएन ओडीपीच फाटी घेतिल्ल्यान हायकोर्टान याचिकेचो निकाल लायलो। नोव्हेंबर 2016 मडगांव आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लान जाहीर जाल्या उपरांत युनायटेड गोवन फाउंडेशन ओडीपी आड हायकोर्टात गेल्ले। मडगांव म्युनिसिपालिटीनूय ओडीपीक हरकत घेतिल्ली। एचजीपीडीएन खंय तांकां विश्वासात घेनासतना ओडीपी केलो। नव्या सरकारात एचजीपीडीएची कमिटी बदलली आनी एचजीपीडीएची भुमिकाय बदलली। आता एचजीपीडीएन मडगांवा सयत फोंडेचो वादग्रस्त ओडीपी रद्द करून नवो करतले म्हूण हायकोर्टाक सांगला। प्लान फायनल करतना सगळ्या जायवंदारांक खंय विश्वासात घेतले। नव्या ओडीपीचे काम रोखडेच सुरू जातले म्हूण एचजीपीडीएन सांगिल्ल्यान हायकोर्टान युनायटेड गोवन फाउंडेशनाच्या अर्जाचो निकाल लायलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊ एक ब्रेक।